हे काले ಗೊತ್ತಾ ಸಾಗಿ माई जोर करता. माय किती जोर करता तुवें कितले पेमेंट केले? ते सांगचे नाका मागीर सांगया लास्टाक. आता कट करया गे. अच्छा भितर कसो कलर आसा ಗೊತ್ತಾ गे तुका? रेड नहीं ना पिंक नाही वाइट नाही कट कंदा काही येल्लो येल्लो डटी पेल्लो ते सांगचे मात्र ताणी येल्लो आसा ना तुका आकाय डोंगी केला म्हूण दिसता. राव पळय गेल्ल्या गेल्ल्या ते आमकां सकड आनी डोंगी करचे. पिंक सांगो ना गे हांवें पिंक म्हणून. पिंक लई हो येल्लो कलर येल्लो हांवें फर्स्ट टाइम पळोवचे. हांवें फर्स्ट टाइम आमी टेस्ट पळोवचे. करचे. आची बील अशी दवरन आसा पळय हांव डॅडीक दिता जैतगी तो गार्डनांत घालून मागीर एक हें करता कालें. आता टेस्ट करया कशें आसा म्हणून सांगता आमी खावन. सगळं टेस्ट करता मागीर सांगता जायते. म्हाका कितले दिले केजी? केजीक 60. ये एक बी काड घ्याची. हांव सांगता Taste बी करता. म्हाका दी जायती. हे काले वेस्ट करताय तू पैसे दिलाय का? ओके तितले तुम्ही पेमेंट करणार तर तितले बरें ना बेश्टे कालें. त्या आमचे पिंक बरें आसा. पिंक रेड वॉटर बेलाल ओके ये तितले तितले बरें ना बरं ना. लूट चान्स आसा कडे. फर्स्ट टाइम ट्राय करतल्याक एक पटी ट्राय करून पळयत. केजीक 60 रुपीज. बरें आसा ना मग ओके ओके सांगता तितलें बरें म्हणून ना ताच्या की आमचे पिंक कलर असं बरें आसता. पळय एक पटी ट्राय करा तुम्ही. आमी आयिल्लें तें न्ही दुसऱ्यांच एक सांगूंक सांगया न्ही यांचे लागीं सांग. आमच्या क्रिस्तांवच्या लोकांक कळीत आसाचे काले म्हणून. आतां सांगता रवा. एक आधार कार्डाच्या विशयान सांगचे. आधार कार्ड हे एक म्हजी दोगां बँकरो सुणो आधार कार्ड करूंक गेल्ली. हे आधार आयल्या उपरांत नागे सगळे कश्ट जावन गेले. हे आधारच नाका आसलें. संवसार पयल्यांच्या बरेन आसत आसलो. हे आधार येवन कितले नश्ट कोत्ताय गे. हे आधार येवन म्हाका कोण्णोच आधार नातल्या बरें जावन गेलो. कितले मिस्टेक आधार करूंक गेल्ल्या थंय तुमी पळयतात गे. आमच्या क्रिस्तांवची नांवां पुरो मिस्टेक. तांकां बरोवंक कळना. कंप्युटर गे खंयचे कंप्युटर काले थानी दमतात म्हाका कळना. अक्षरां खंय खंय करतात. एक म्हजें नांव आसा न्ही तें 1000 कडेन सुकोवन गेलां. तें करेक्ट ना तें नावें. तें एक नांव पयलें 50 रुपया आलें सामा गेल्ल्याक. आतां 500 रुपया गे. आमचें कालें हें 500 सांगल्यार 75. हे आमचें कालें आधार म्हाका कळना. आधार गी आनी कालें गे. फस्ट एक आमकां एक एड्रेस चेंज करूंक आसलो. एड्रेस चेंज करतना एक नंबर मिस्टेक म्हळ्यार नंबर मिस्टेक न्ही नंबर ॲड करूंक नासले. एक 3 नंबर ॲड करूंक आसले. 3 नंबर ॲड करचे खातीर आनी एक नंबर फोन नंबर चेंज करचे खातीर आज आमी गेल्ली. हाचे की पयलीं आमी 6 मंथाचे बॅक एक पटी मुन्सिपल कॉर्पोरेशनाक आमी गेल्ली. थंय वता आसतना फस्ट थंय गेल्ली त्या टायमार त्या चेडवान मिस्टेक केली. कशी मिस्टेक करून ते 3 नंबर येवना देखून आज परत्यान गेल्ली. परत्यान येतना परत्यान गॅझेटेड सिग्नेचर जाय म्हणून सांगले. त्या सिग्नेचरा खातीर आमी आमचो क्रिस्तांवचो एकलो प्रिंसिपल आसा एका कॉलेजींत गव्हर्मेंट कॉलेजींत ताची सायन कशी हाडून येयली. कित्याक सांगून आसा म्हणून सांगल्यार खंयचे मिस्टेक ही मुखार क्रिस्तांवचे तावन जावंक नजो म्हणून. एक फोटो क्लीन आसा जे व्हाईट ड्रेसार व्हाईट बॅकग्रावंडार गॅझेटेड सायन आसतना ताका
सिग्नेचर घालूंक सील पुरा दिसता एक्चुअली म्हजो फोटो तसो नासलोच ताच्या वयल्यान सिग्नेचर दिसनातली बट त्या क्लरिकलांक कळीत आसता की तो जायना म्हणून आडना येयल्या मागीर ताचे लागी हांवें म्हणलें फाल्यां जाय तर परत्यान हांव आडने येता सिग्नेचर करना जायना तर करिनाका म्हणलें तवळ ताणें म्हणलें ಇಲ್ಲ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ म्हणून सांगा लागले ट्राय ಮಾಡ್ತೇನೆ म्हणून सांगून आसा पळय ताणें ते चलन येता तांकां बांदूंक 75 रुपीसाचे ते म्हाका दिले ते चलन येवन की तक्षण म्हाका एक मेसेज आयल्या कळ्ळें रिजेक्टेड ड्यू टू तें कळ्ळें सिग्नेचर इनविजिबल असल्याक ते रिजेक्ट जाला म्हणून हांवें पेमेंट कांय करूं ना आमची कामां जायना तर आमी गव्हर्मेंटाक कित्याक पे करीचे 75 रुपीस आज पे करीचे परत्यान 75 रुपीस फाल्यां पे करीचे करेक्शनाक गेल्ल्या टायमार तशें ताणें म्हणलें पेमेंट करचें नाका म्हणून सांगल्याक घरा आयल्या मागीर परत्यान ताचे कॉल येयले म्हाका कॉल येवन सांगूंक लागलें तुमी पेमेंट कर नसो ना पेमेंट करूंक आसलें तें म्हणून देखून हांवें विचारलें आमचें काम जायनासतना आमी कित्याक 75 रुपीस पे करीचे म्हणून मिस्टेक तुवें केल्ली मग लास्ट टायम मिस्टेक केल्ली आज परत्यान तुवेंच मिस्टेक केल्ली आनी तुवें तें करूंक वेता आसतना सांगूं ना तुमी चेक करता काय पेमेंट करून घेतात म्हणून एक ताचे मागीर सांगूंक लागले ते ओडना म्हाकाच लॉस म्हजी ID ब्लॉक करतात म्हज्या हातारता म्हणून सांग घालता म्हणून जायत म्हणलें हांवें कित्याक म्हणून सांगल्यार ताचीच मिस्टेक आसली ताचे उपरांत कॉल कर त्याच कॉलार म्हाका म्हणा लागले फाल्यां हांगा येनाकांत करूंक दुसऱ्या कडेन वचून करा म्हणून तेंय तांकां रायट्स ना सांगूंक आमची खुशी आधार करेक्शनाक खंय जाय आमकां खंय लागीं जाता थंय वचाचें आमी एक आनी आमची नांवां आलकुंजू ते सरनेमा पुरा मिस्टेक करूनच घालतात कित्याक म्हणून सांगल्यार तांकां कळीत आसा एक मिस्टेक करतना परत्यान येता ते जाय म्हणून मिस्टेक करतात गी ना तांच्या हातार जाता गी कित्याक म्हणून सांगल्यार आमची नांवां इल्लेशें कश्टच प्रनावंस करूंक की कश्ट बरोवंक की कश्टच ते जाय म्हणून करतात गी म्हणून कळीत ना मागीर आनी एक क्वेश्चन कर्नाटकावन म्हणून थंय आमी चुकोवन थंय कॉल केले एक्चुअली थंय कॉल करूंक नासलें कर्नाटकावन कॉल करून विचारलें आमकां अशें करेक्शन करूंक आसा करतात गी म्हणून एक विचारलें फर्स्ट देखून तांणी म्हणा लागली एक मिस्टेकाक एड्रेस मिस्टेकाक गॅजेटेड सिग्नेचर जायचे ते विंगड करचे आमी ताका 75 रुपीस जातात परत्यान फोन नंबर चेंज करच्याक 75 रुपीस जातात म्हणून सांगूंक लागले हांगाच पळय कितले तांणी पयशे करतात म्हणून ताचे उपरांत सांगतात आमकां फ्री हें दितात तें दितात कोणाचे पयशे येस गेल्ले पयशान आमकांच दितात आनी सांगतात आमी फ्री दिले म्हणून सक्कडी ताचे मागीर आनी एक प्लेसार ते काले आधार एजन्सी एक आसा फाल्यां वचून ते पळोवंक आसा तें काल्यान जाता म्हणून आनी सकड ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಆಧಾರ್ ಪುರ ಇವನು ಆಧಾರ್ ನತ್ಲೆ ಬರಿನ್ಸಲ್ಲ ಲೋಕಾಕ್ फाल्यां आतां करतात गे आमकां गोत्तू ना एक्चुअली मस्त वर्स्ट एक्सपिरियन्स वर्स्ट म्हळ्यार वर्स्ट एक्सपिरियन्स आनी केदाळा म्हजो एड्रेस चेंज जाता केदाळा म्हजे फोन नंबर चेंज जाता एक कुशीतावन अकाउंट ब्लॉक आसात म्हजे केदाळा सकड समाज जाता म्हणून आमकां कळयत ना ಒಟ್ಟಾರೆ एक वर्स्ट एक्सपिरियन्स ह्या मँगलोरांत जावन आसा देखून एक सांगचें कोणाक तरी तुमकां एड्रेस काले चेंज करूंक आसा आतां नांवांत स्पाउस नेम येना म्हणून सांगले आज ಸ್ಪೌಸ್ ನೇಮು ತಂದೆ ಹೆಸರು ಎಂತ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ म्हणून सांगायला लागले आता ते आयल्या मागीर कळटा का कशें येता म्हणून ते आमकां इन्फॉर्मेशन कशें दिता ते आमी एक समजून करून घेवचें आनी ते सिग्नेचराक वेता आसतना फोटो मात्र क्लीन आसाचे क्लीन म्हणून सांगल्यार वायट बॅकग्रावंड विथ विजिबल म्हळ्यार ते सिग्नेचर ते घालतात पळय ग्रीन अंतून सिग्नेचर घालतात आनी सील मारतात ते दिसाचे एक्चुअली आज म्हज्या फोट्यार दिसनातली हांवें ताका सांगलां जायना तर ओडना फाल्यां हाडून येता म्हणून तें एक मागीर तांणी स्क्रिनार डिस्प्ले करतात मग तें केल्या मागीर परत्यान तांणी एक फॉर्म दितात आमकां तांतून करेक्ट सांगे म्हणून पळयचें कित्याक म्हणून सांगल्यार तेंच तांचे तावनूच सूख जाल्यार पेमेंट करूंक वचनाका तुमी कित्याक करीचे आमचें काम जायनासतना पेमेंट करूंकच वचनाका हांवें करूं ना तांच्या मिस्टेकाक तांणीच पे करून दीत